आज मडगांवचो MLA बाब दिगंबर कामत हाणें हायकमांडाक म्हणलें खंय न्ही की NCP, MGP आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन टाय अप करप. पण गोवा फॉरवर्ड आनी MGP ऑलरेडी एलायन्स आसा NDA कडेन. ओके, म्हणल्यार ते BJP कडेन एलायज आसात. NCP तर MCPचो MLA ओपन सपोर्ट दिता BJP. सो हाजें म्हणणें अशें दिसता की हे BJP कडेन मेळून जुळून हे आसात, कारण हे सगळे म्हाका दिसता आतां एकठांय जातले आनी इलेक्शन एकठांय ओपोजिशनूच ना. आज सुद्दां ओपोजिशनूच ना. सो लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून असो कोणूच नाय बी. आम आदमी पार्टीन ओपोजिशनाचें काम केलां इतलें आतां हें जातकूच, इलेक्शन जातकूच प्रत्येक इश्यूचेर आम आदमी पार्टीन आपलो ताळो दिला आनी लोकांचो ताळो असो जावन आमी सगळे इश्यू मांडल्यात. सो आतां कितें जालां, केजरीवाल सरकारानूय परफॉर्मन्स केला दिल्लीन, ह्या खातीर दिल्ली सुद्दां आम आदमी पार्टी परत जिखून आयल्या आनी गोंयांत जायते जाण आतां लोक आमकां मेळ्ळ्यात, आमचे कडेन येतात, जॉयन जाल्या सुद्दां ऑलरेडी आनी थोडे लोक जॉयन जातात. सो आमी आम आदमी पार्टी ही इतली स्ट्रॉंग जाता आतां की आमी तुमकां लढो दिवपाक शकतली 2022 आनी आमी वी वील फायट BJP आनी आमी जिखून दाखयतले तुमकां, कित्याक आमचे कडेन तितलो लोक आसा आनी आमी सत्याच्या पातळीचेर चलतात. आनी तुमी करता ते फक्त फकाणां. आतां कोवीड आसतना इतले लोक मरतात, इतले लोक दुयेंत पडटात, तरी पूण तुमी लोकांची शेतान घेवपाक भोंवतात आनी कोणाले MLA काडटात आनी आपल्या भितर घेतात. सो तुमकां दुसरी कामां चड इम्पॉर्टंट. लोकांचो जो काम आसा, लोकां खातीर काम करपा जाय, लोकांचो विश्वास तुमी सगळो उडोवन उडयला. जाल्यार आमी शुअर आसात की आमी तुमचे कडेन 2022 करूंक शकतले लढो.